नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. लोकसभा वेंचणुकेन एनडीएचो 400 पार शेळेलो. बीजेपीचे 241, एनडीएचे 294. एक्झिट पोलांक धक्को. काँग्रेस 100 सकयल. इंडिया आघाडी 232. सरकार मोदीचेच. उत्तरेन श्रीपाद भाऊचे विक्रमी जैत. सेगीत 6 फावट जिखलो. मार्जिन 1 लाखा वयर. खलपाक 1,39,000. आरजी मनोजान काढली 44,000 मतां. 70 उतर राखले. दक्षिणेन काँग्रेसीचो कॅप्टन. पल्लवीक 2 लाख. विधयाक म्हणटा मोदीची नैतीक हार. आरजीच्या रुबटाक 18,000. फुटीरांक शिनाल. मुख्यमंत्री म्हणटा कौल मान्य. मोदीच्या अहंकारा आड देशाचे मतदान. मोदी अदानीचे डायरेक्ट करप्शनाचे संबंधी. सरकार करप काय विरोधान बसप ते इंडी ब्लॉकाचे बैठकीन थारतले. राहुल गांधी म्हणटा यूपी वाल्यांनी संविधान राखले. मडगावची लीड पळोवन मंत्र्यांचे फोन. बीजेपीचे गोयचे सरकार केन्नाय पडू शकता पण उडोवपाचे ना म्हणटा विजय. वेंझी म्हणटा बाणावलेच्यान सगळ्यांत चड लीड आपान दिली. युरी म्हणटा फुडले विधानसभेक गोंयान काँग्रेस सरकार. ओडिशांत बीजेपीक अच्छे दिन. विधानसभा वेंचणुकेत पयलेच फावट बीजेपीचे सरकार. आंध्र प्रदेशातूय बीजेपी टीडीपी जनसेना आघाडीक येस. एक्झिट पोलांचेर पुलीस जाल्ल्या मार्केटाक निकालांचो धक्को. सेन्सेक्स 4,500 कोसळ्ळो. निफ्टी 1,500 घो. सेन्सेक्स 72, निफ्टी 22,000 सकयल. आणि गोंयान फाल्यां मेरेन येलो अलर्ट. फुडल्या 2 दिसांन मान्सून गोंयान पावपाचो वेधशाळेचो अदमास. गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातांनी प्री मान्सून धडको सुरू. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन. जड़ से जुड़ो. खबरो विस्तारान. तिसरी बार मोदी सरकार मात एनडीए वांगड्या सयत. हे फावट लोकांनी एनडीएक स्पष्ट बहुमत दिले. मात बीजेपीक 240 मऱ्यान सिटां दिली. काँग्रेस कशी बशी 100 तेकली. इंडिया अलायन्साक 231, हेरांक 18. उत्तर गोंयान भाजपाच्या श्रीपाद भाऊन विक्रमी जैत जोडले. सेगीत 6 फावट लोकसभेची वेंचणूक जिखलो. ताका 2,48,000 वयर मतां. 1 लाखा वयर लीड. काँग्रेसीच्या रमाकांत खलपाक 1,37,000 वयर मतां. जाल्यार आरजीपीच्या मनोज परबाक 40,000 वयर गोंयकारांची मतां. सुमार 6,000 मायज नोटा. 70 साखळे सावन भाजपाक मोठी लीड. लोकसभेचे वारे निमणे थांबले. उत्तर गोंयचो भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक जैतिवंत जाला. तांचे शतशः उपकार व्यक्त करता. ज्या हेतून त्यांनी जे सहकार्य दिले आणि आपलो जे केले मताच्या माध्यमातून जो आशीर्वाद दिलो तो आमी म्हाका दिसता केन्नाच विसरपाची ना. ही तशी कंटिन्युअस 6 फावट आसा आणि खंयच्याय मतदारसंघात कंटिन्युअस 6 फावट येवप हे 6 फावटी निवडून दिवप हे तांचेच काम आसा. आणि तांणी दिल्लो आशीर्वाद हो श्रीसमंत म्हणून ह्या मतदारसंघाचो विकास पर्यान गोंयाचो जो देशाचो विकासाक आमी कटिबद्ध रावतले. 60 टप्प्यांनी जाल्ल्या वेंचणुकेचे 60 टप्प्यांनी मतमोजणी जाली. पळयात हो आंकडो. उत्तरेक भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायकाक 2,53,812 मतां पडल्या. काँग्रेसीचे रमाकांत खलपाक 1,40,191 मतां पडल्यात. आरजीपीचे मनोज परबाक 45,060 मतां पडल्यात. जाल्यार 6,297 मतां नोटा पडल्यात. आता विधानसभा मतदारसंघाने मेळिल्ली लीड पळोवया. मांद्रे मतदारसंघात भाजपाक लीड. भाजपाक 13,768 मतां. काँग्रेसीक 9,636 मतां. आरजीक 2,465 मतां. पेडण्याय भाजपाक लीड. 14,216 मतां. काँग्रेसीक 6,269 मतां. जाल्यार आरजीक 3,924 मतां पडल्या. दिवचले मतदारसंघात भाजपाक 15,523 मतां पडून
व्हडली लीड मेळ्ळी. काँग्रेसीक 5794 जाल्यार आरजीपीक 1953 मतां पडल्या. थिवे भाजपाक लीड 11799 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 6873 जाल्यार आरजीपीक 3261 मतां पडल्या. शिवोले मतदारसंघात भाजपाक 10927 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 8296 जाल्यार आरजीपीक 3585 मतां पडल्या. म्हापशें भाजपाक 12330 मतां जाल्यार काँग्रेसीक 8117 मतां. आरजीपीक 1015 मतां पडल्या. कळंगुटे भाजपाक 7482 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 9639 जाल्यार आरजीपीक 1895 मतां पडल्या. हळदोणा मतदारसंघात काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या. भाजपाक 9552 मतां पडल्या जाल्यार काँग्रेसीक 9632 मतां पडल्या. आरजीपीक 1472. साखळे मतदारसंघात भाजपाक 19426 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 3662 मतां पडल्या जाल्यार आरजीपीक 942 मतां पडल्या. पर्ये मतदारसंघात भाजपाक 20597 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 3639 मतां जाल्यार आरजीपीक 1863 मतां पडल्या. वाळपय मतदारसंघात भाजपाक 18606 मतां, काँग्रेसीक 5601 जाल्यार आरजीपीक 2392 मतां पडल्या. कुंभारजुवा भाजपाक 9307, काँग्रेसीक 7984 जाल्यार आरजीपीक 2308 मतां पडल्या. प्रियोळ मतदारसंघात भाजपाक 15308 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 4041 मतां जाल्यार आरजीपीक 4781 मतां पडल्या. पणजी मतदारसंघात भाजपाक 8108 मतां पडल्या. काँग्रेसीक 6057 मतां जाल्यार आरजीपीक 722 मतां पडल्या. परवरे भाजपाक 12613 मतां, काँग्रेसीक 6918 मतां जाल्यार आरजीपीक 834 मतां पडल्या. ताळगांव भाजपाक 10810 मतां, काँग्रेसीक 9274 मतां, आरजीपीक 1481 मतां. सांत-आंद्रे मतदारसंघात भाजपाक 5599 मतां, काँग्रेसीक 4675 मतां जाल्यार आरजीपीक 3433 मतां पडल्या. सांताक्रूज मतदारसंघात भाजपाक 8472, काँग्रेसीक 10688 जाल्यार आरजीपीक 1969 मतां पडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जनतेन दिल्लो निकाल आमकां मान्य. सरकार लोकां खातीर काम करत रावतले. फुडलीं 3 वर्सां गोंयांत डबल इंजीन सरकार म्हूण मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. जैता उपरांत श्रीपाद भाऊ सयत बीजेपीन पत्रकार परिशद घेतली. विश्वजीत म्हणटा प्रधानमंत्र्याक स्पश्ट कौल, लोकांचो आपूण उपकारी. सगळ्यात पयली आमी गोंय आनी भारत देश हाचो जो निकाल आयला तो आमी एक्सेप्ट करता. जो मॅन्डेट तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी NDA खातीर दिला तो आमी एक्सेप्ट करता. आमी साऊथ गोवा मतदारसंघांतल्यान थोड्याशा मतांनी आमी हारले. ओके, आमी कमी पडले, काय हरकत ना. बट सातत्यात आमचे पुराय गोंयांत आनी विशेश करून संघटनात्मक काम हे साऊथ गोंयानूय बी तशेंच जे आसा पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे चालू उरतले. पुराय जर रिजल्टा कडेन जर पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा मतदारसंघात आमी 56% वोटींग ही आमी नॉर्थ गोवात काडल्या. साऊथ गोवात आमी 9 मतदारसंघांनी आमी फाटीं पडले, आमी थोडेशे हरले, काय हरकत ना. बट त्याय मतदारसंघात खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय ही आमी लीड चालू दवरतले. हायेस्ट वोटींग जे आसा, लीड जी आसा ही आमकां पर्ये मतदारसंघात आमचे आमदार दिव्या राणे हांच्या मतदारसंघा भितर गोंयच्यान सगळ्यात हायेस्ट लीड 19,958 मतांची लीड ही आमकां मेळिल्ली आसा. त्यामुळे त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता, त्याचे आमदाराचे अभिनंदन करता. मॅन्डेट फायनली लोकांनी दिल्लो निकाल तो आमी एक्सेप्ट करतात. पण हे करता आसतना आमकां एक लक्षात आयलें की ह्या वेळाचेर थोडेशे धर्माच्या आधाराचेर जे मतदान करतात तातूंतल्यान एक गठ्ठा मतदान हे एका बाजून वता आनी त्यामुळे थोडोसो आमकां जें दिसतालें की आमकां थोडे तरी वोट्स त्या भाताक येतले म्हणून ते येवपाक शकले ना. त्यामुळे तातूंतल्यान आमी दक्षिण गोंया भितर आमी जिखपाक शकले ना.
आनी त्यामुळे तातूंतल्यान थोड्याशी धर्मगुरूंची इंटरफरन्स जी आसा हे तातूंतल्यान खासपणे पयलीं दिसतालें उलयताले पण हांवें केन्ना उलोवं नाशिल्लें, पण आज स्पश्टपणे जेन्ना निकाल पळयता तातूंत लक्षांत आयलें. आयज देशाचें इलेक्शन आसा, आयज देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा नरेंद्र मोदीजी जातले आनी हेज्यान कोणी दुबाव धरपाचें ना. कित्याक हांव तुमच्या हांगा येवपाचे पयलीं हांव पळयतालो की देशाचे प्रधानमंत्री आयज चंद्रबाबू नायडू पासून सगळ्या लोकांनी सांगलेलें आसा की आयज तेंचो पूर्णपणे तेंको आयज देशाचे प्रधानमंत्रीकूच आसतले. पण आमकां ह्या तरेचें नेतृत्व जें लाभलां, ज्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यांत आमी बरो पैकी आमी विकास करपाक शकले आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी आनी जे कितें खंय करेक्शन करपाक जाय तें करेक्शन करून. पूण एकूच लक्षांत घ्या, आमी जेन्ना आमचें ओन इलेक्शन म्हणून आमी जेन्ना लडयता तें इलेक्शन आमकां त्या तरेन वेगळे तरेन यश आमी हाडूंक शकतात आनी 70चे जनतेन आमकां त्या तरेचो कौल दिल्लो आसा. मुख्यमंत्री आनी दिव्या राणेन हेणी दोगांचीय लीड आमचे सगळ्यां पेक्षा चड आनी चड लीड त्या दोनूय मतदारसंघांतल्यान आयिल्लें आसा. दक्षिणेक इंडिया अलायन्साचो कॅप्टन विर्यात जिखल्या उपरांत अलायन्स वांगड्यांचो जल्लोश. मडगांवां बीजेपीची लीड पळोवन मंत्र्यांनी आपल्याक परबी दिली म्हूण विजय सरदेसाय उलयलो. 27 मेरेन अलायन्स तश्शे बीजेपीन खंय कोफुसावां बाणावले सावन सगळ्यांत चड लीड म्हूण आपाचो आमदार वेंझीचो दावो. पयले सुवातेर कॉंग्रॅच्युलेशन आमच्या इंडिया एलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीसाक. तेजे भाशेन कॉंग्रॅच्युलेशन आख्खे सावथ गोवा वोटर्सांक. आनी चड कोण आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी हांव अर्जांतान देव बरें करता म्हणटा एके वोटराक जे आमच्या इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक तुमी सपोर्ट केलो आनी तुमी मॅक्झिमम वोटींग केलें आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीक. जे ट्रेंड आमकां दिसता 17,000+ वोटींग आमचे लीड वोट आमच्या काँग्रेस इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक मेळटा. सो तुमकां अर्जांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सदांच तुमी विस्वास दवरलो आनी तो विस्वास तुमी दाखयलो कित्याक इंडिया एअरलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक. आनी पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे फावटी इलेक्शनाक ही तुमची विक्ट्री. खूब तुमी भायर सरले, लोकांनी इंट्रस्ट घेतलो, जाण आपले एकट्यान डिफरंट एक्टिविटीज करून इंडिया एअरलायन्सा कॅन्डिडेटाक तुमी सपोर्ट केलो. तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. Today is the most happiest moment. It is not only about the victory. As I congratulate Captain Viryato for this India Alliance victory, the whole thought process of coming together unitedly as India Alliance by keeping everything aside and winning, that is the whole beauty about today's victory. As satisfaction point has been met, we worked tirelessly, make sure that he is going to win, and today the entire nation is happy because it is all about the alliance which has come together. आज alliance येऊन हे सगळें जें जालां तें alliance येऊन मुखार चलतें आनी जी 15,000 जी प्लस लीड दिसती पडल्या. आय थिंक इट इज पिपल्स विक्ट्री आनी लोकांक आज आमी सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आनी भोव करून गोंयच्या लोकांक एज वेल एज मुगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक. कित्याक लुक्स लायक बेनावलीम हॅज क्रिएटेड अ बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स की फर्स्ट टायम इंडिया एअरलायन्साक एक ओपिनियन पोल असो लोकांचो. आनी ओपिनियन पोल जो आज दिसलो तो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हायस्ट लीड, हायस्ट वोटींग फॉर इंडिया एअरलायन्स आनी हायस्ट लीड इन द एंटायर साउथ ही बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाखोवन दिल्ली ह्या इलेक्शनाक. जें कितें केलां हें इंडिया एलायन्स बरोबर रावतले, हें गोंयाक न्याय दिवंक पावतले आनी आमी घडयल्लें कित्याक नॅशनल लेवलाचेर कित्याक घडयलेलें कित्याक हें संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक. आनी दर अशें तशें चड चिंतलें आतांय कळटा की गोंयांत खूब जाण म्हाका आतां चड करून मडगांवांची लीड कमी जाल्या हाजे खातीर खूब मंत्र्यांनी म्हाका फोन करून कॉंग्रेच्युलेट केलो. जे मंत्री म्हज्या आमीक. सो सरकारूय तितलो घडटा म्हूण तुमी चिंतनाका, सरकाराचेर धडगत ना. पूण आमकां तो सरकार उडोवपाचो ना, सरकार तो तसोच आसूं. पूण आतां पयशे खावपाचे मातशे कमी करा. वी आर कॉन्फिडंट दॅट इवन इन दिल्ली हो आमगेलो काँग्रेसाचो सरकार जावपाक मुखार सरतलो. 5 जाणांनी आमी अगेन्स्ट 15 MLAs अँड प्रॅक्टिकली द होल कॅबिनेट जावं चीफ मिनिस्टर जावं मनी पॉवर, मसल पॉवर, गव्हर्नमेंट मशिनरी आणि आमचे मध्ये फूट घालपाक जो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारान केलो, ते नॉन स्टेट एक्टर जे हिंगा येवन आमचे मध्ये डिवायड करपाचो प्रयत्न केला. दिस इज अ स्लॅप ऑन देअर फेस. अँड पोस्ट 2027 म्हाका दिसता की 27 काँग्रेसाचो सरकार जातलो आणि मुखायल आमी 30 पार जातले.
हे सारखे 100% आणि दुबाव ना सेंटरा जाल म्हणटरी थिंगाय घालतले दिल्ली आमगेलो जाल्यार म्हाका तरी दिसता 2 दिसांनी चेंज जाता. मोदीच्या अहंकारा आड लोकांनी मतदान केले. मोदी आणि अदानीचो डायरेक्ट करप्शनाचो संबंध आसा म्हूण काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी उलयलो. सरकार करप काय विरोधान बसप ते इंडी ब्लॉकाचे बसकेंत थारतले. सगळ्या राज्यांनी वेंचणुकेंत बरें काम केले, मात यूपीच्या लोकांनी देशाच्या संविधाना खातीर काम केले. तांचो उपकारी म्हूण राहुल गांधी उलयलो. इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया. खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा. अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है. गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है. मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए. मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है. द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड वी डू नॉट वांट मिस्टर नरेंद्र मोदी and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. Some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow. And these questions will be raised there and they will be answered there. अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. दक्षिण गोंयान इंडिया ब्लॉकाचो उमेदवार काँग्रेसीचो विर्यात फर्नांडीस जिखलो. 15,000 मतांची लीड. बीजेपीच्या पल्लवी देंपोक 2 लाख सुमार मतां. आरजीच्या रुबटाक 18,000. कुट्टरी प्रधानमंत्र्यान प्रचार सभा घेतिल्ली, मात थंय काँग्रेसीक 3,000ची लीड. ही मोदीची नैतीक हार म्हूण विर्यात उलयलो. दक्षिण गोंयांत काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन विर्यात फर्नांडीसाचे 15,000 लीड घेवन लोकसभेक जैत. काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्यातान 2,15,672 मतां काढली. बीजेपीच्या पल्लवी देंपोन 2,09,69. जाल्यार आरजीच्या रुबर्ट परेरान 18,679 मतां काढली. नोटाक 4,790 मतां. आमचे शेतकामती आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ, ही तांचे विक्ट्री. आणि हे पळय अलायन्स आसा, they will work together to stop this nonsense corruption जे चल्लेले आसा पळय ते गोंय. हांव
आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचो साऊथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ जो आशिल्लो, खूप कष्ट काढले ताणें, खूप ट्राय केले ताणें रिलिजनाचेर वाद विवाद करपाक. आणि दिस इज अ डिफीट फॉर नरेंद्र मोदी अँड अमित शाह बिकॉज दे कॅम्पेन्ड इन साऊथ गोवा. आणि त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसाक 3000 लीड मेवल्या कोर्तालीन. इट्स अ डिफीट फॉर नरेंद्र मोदी. ओव्हरऑल कशें पळयतात तुमी? आमी सध्या फक्त गोंयाचे, जशें कॅप्टन बाबान सांगला की इट इज अ चेंज इन साऊथ गोवा अँड एंटायर गोवा. म्हाका दिसता ही आमी लढाई फुडें व्हरतले. हांव एकूच सांगता, जशें कॅप्टन विएकासान सांगला ताजेर एक फुडें व्हरता. 27 27. आता पळोवया दक्षिण गोंयांत विधानसभा मतदारसंघाप्रमाणे मतां विभागणी. फोंड्या भाजपाक 12,953 मतां, काँग्रेसीक 8,197, आर्जीक 110. शिरोड्या भाजपाक 12,524 मतां, काँग्रेसीक 7,539, जाल्यार आर्जीक 2,809 मतां. मडकय भाजपाक 14,722 मतां, काँग्रेसीक 3,974, आर्जीक 2,829. मुरगांवा भाजपाक 8,269 मतां, काँग्रेसीक 6,204, जाल्यार आर्जीक 249. वास्को भाजपाक 13,154ची लीड, काँग्रेसीक 9,923 मतां, जाल्यार आर्जीक 434. दाबोळे बीजेपीक 10,651 मतां, बीजेपीची मोठी लीड, काँग्रेसीक 7,927, जाल्यार आर्जीक 380 मतां. कुठ्ठाळे बीजेपीक 10,454 मतां, काँग्रेसीक 12,377, जाल्यार आर्जीक 645. नुव्या भाजपाक 3,783, जाल्यार काँग्रेसीक 14,678 मतां, काँग्रेसीक मोठी लीड, आर्जीक 667 मतां. कुडतरी बीजेपीक 5,790, जाल्यार काँग्रेसीची मोठी लीड, काँग्रेसीक 14,975 मतां पडल्यात, जाल्यार आर्जीक 780 मतां. फातोड्ड्या विजयान काँग्रेसीक मोठी लीड दिला, काँग्रेसीक 12,318 मतां, बीजेपीक 9,881, जाल्यार आर्जीक 290. मडगांवा बीजेपीक 11,254, जाल्यार काँग्रेसीक 11,168 मतां, आर्जीक 327. बाणावले काँग्रेसीक मोठी लीड, 16,688 मतां पडली, बीजेपीक 2,506, जाल्यार आर्जीक 529. न्हावेली काँग्रेसीक मोठी लीड, 12,921 मतां, बीजेपीक 7,151, जाल्यार आर्जीक 387. कुंकळे काँग्रेसीची लीड 12,604 मतां, बीजेपीक 6,572, जाल्यार आर्जीक 713 मतां. वेळी बीजेपीक 3,901 मत, जाल्यार काँग्रेसीक 17,251 मतां आणि आर्जीक 548 मतां. केप्या भाजपाक 11,937, जाल्यार काँग्रेसीक 12,721 मतां, आर्जीक 1,029. कुडचड्या बीजेपीक 11,300 मतां, जाल्यार काँग्रेसीक 9,603 मतां, आर्जीक 555. सवाड्ड्या बीजेपीक 15,588 मतां, बीजेपीची मोठी लीड, काँग्रेसीक 6,077, जाल्यार आर्जीक 2,069 मतां. सांग्या बीजेपीक 12,884, काँग्रेसीक 7,564, जाल्यार आर्जीक 931 मतां. काणकोणा बीजेपीक 16,102, काँग्रेसीक 8,970, जाल्यार आर्जीक 924 मतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीक पयलेच फावट ओडिशाच्या लोकांनी खुशखबर दिली. ओडिशांत बीजेपीचे अच्छे दिन. लोकसभे वांगडा जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेन बीजेपीक लोकांनी राज्य सरकार घडोवंक संद दिली. 147 सिटांच्या ओडिशांत बीजेपी 65+, बीजेडी 44, काँग्रेस 12, हेर 4. गोंयांत 5 जून मेरेन येलो अलर्ट म्हूण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. फुडल्या 2 दिसांत मान्सून गोंयांत म्हूण गोंय वेधशाळेचो अदमास. पणजे झोडून पावस, मांडवी पुलार उदक,
भुरगे शाळेन वचपाच्या मुहूर्तार पावसाक नेट. मजगती पंजाब आनी हरियाणा सयत उत्तर पश्चिम मध्य आनी पूर्व भारतांतल्या 12 राज्यांनी कालोराचे ल्हार. ओडिशांत 99 जाण सोंपले. नमस्कार आनी येवकार. केरला काडून सध्या मॉन्सून आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटक हांगा पावला. फुडल्या 2 दिसान मॉन्सून गोवा राज्यान पावतलो अशी शक्यता इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान सध्या दिल्या. तेच्याच वांगडा इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान 5 जून मेरेन गोंय राज्यान येल्लो अलर्ट जाहीर केला. फिशरमॅना वांगडा स्टेट एडवायझरी आनी वॉर्निंग सुद्दां मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान सध्या जाहीर केला. तेच्या वांगडा खुबशा आयसोलेटेड प्लेसीस जे त्या जाग्यांचेर 35 to 45 किलोमिटर पर अवरच्या स्पिडान विंड फ्लो आसतलो अशी शक्यता सुद्दां हवामान खात्यान सध्या दिला. इतल्या मजगतीन पंजाब, हरियाणा, मध्य पूर्व अशे भारतांतल्या 12 राज्यांनी हीटवेव्स आसलो. ओडिसान आतां मेरेन 141 जाणांचो मृत्यू हो हीटवेव्जा खातीर जाला आनी फाटल्या 24 वरांत 45 जाणांचो मृत्यू हीटवेव्जा खातीर जाला. गोंयांत सुद्दां टेम्परेचर 43.5 डिग्री सेल्सियसचो आतां मेरेन नोट जाला. उबाळाचे 2 म्हयन्यांचे सुटये उपरांत शाळांनी किलबिलाटान नवें शिक्षण वर्स सुरू. नवी बॅग, पुस्तकां, नवो युनिफॉर्म जोती चडोवन भुरगीं स्कुलांनी हाजीर. नवे क्लासीचे नवे धडे. 9वेच्या भुरग्यांक NEPचे नवे धडे. पयल्या दिसा पावसान कांय वाठारांनी हाजेरी लायली. एका वटेन लोकसभेच्या मतमेजणीचो बोवाळ. सावथाक आमी थोड्या स्कुलांक 4 तारखेक स्कूल बंद दवर म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिल्या. बिकॉज तशें आमकां कलेक्टरा कडल्यान रिक्वेस्ट आयिल्लो आनी तें केलां कित्याक फक्त ट्रॅफीक कंजेशन कमी करपाक. सो मडगांवां ट्रॅफीक कंजेशन भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही, लोकांकूय त्रास जावचे न्ही म्हणून ते प्रिकॉशनरी मेजर आमी घेतला. पणजेन कावंटींग आल्तिनार जातलें. सो थंय कोणाक स्कुलाक तरी कांय कंजेशनाचो त्रास ना. आनी मेन म्हणल्यार भुरगे सामके उमेदीन आसा स्कुलाक वचपाक. लेट अस सपोर्ट देम. भुरगे सामके आपल्या फ्रेंड्सांक मेळपाक सगळ्यांक सारके उमेदीन आसा. सो तांकां फाल्यां वचुनी एन्जॉय करुनी आनी मागीर आमचें रुटीन सगळें हें आसा. थोड्यांनी इतलेंय म्हाका सांगलां की गरमी जाता आनी पॉसिबिलिटी आसा आज पावस पडपाची. खुबशे कडेन पावसूय पडला बी. सो लेट अस बी पॉजिटीव. भुरग्याचे शिक्षणाचे तांचे हॅपिनेसाचे आमी मातशें लक्ष दिवया. शेअर बाजारांत दर मोठ्या इव्हेंटाक दिसता तशी वॉलेटिलिटी आजूय दिसली. एक्झिट पोलांच्या नेटार लायफ टायम हायचेर चडिल्लें मार्केट मंगळारा निकाला दिसा गॅप डावन उक्ते जालो आनी प्रचंड नेटान पडलो. निफ्टी 600 जाल्यार सेन्सेक्स 4,000 पॉयंट कोसळ्ळे. मार्केट सोंपमेरेन बीजेपीक फक्त 241 आनी NDAक मेळून 290 मेरेनूच लीड दाखयताले. पूर्ण बहुमताचे सरकाराचे चिन्ह नाशिल्ल्यान मार्केट रिकवर जायनासतना नेगेटिव्ह क्लोज. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. TUSIS has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286.